ज्या जेजून 12 आपोस्तलांक विचून काडले आनी तांकां आपले मिसांव फुडें व्हरूंक ताकीद दिली, तोच जेजू आमकांय आपले मिसांव फुडें व्हरूंक आपयता. आमच्या अभ्यासा प्रमाणे, आमच्या शिकपा प्रमाणे आमी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आसा. पूण ते फुडें व्हरच्या आदीं ती जेजूची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत जिवोवंक आसा. आमचें जिवीत पळोवन हेरांनी म्हणूंक जाय, ही मनशां आमचे परस वेगळी. आनी तें वेगळेपण कोणा थावन येता? आमच्या गांवांत थावन. आमी खंयच्या गांवांत जल्मलीं? ना. आमच्या फामिले थावन येता? ना. आमच्या शिकपा वयल्यान येता? ना. आमच्या कपड्या वयल्यान येता, जें कितें आमी न्हेसता ताच्या वयल्यान येता? ना. गिरेस्तकाय वयल्यान येता? ना. आमचें व्हडपण येता आमी जेजूची शिसां. हें आमचें व्हडपण. हें आमी जर समजून घेतल्यार आमी दर दिसा जेजूक इली करून आमी लागीं येता. आनी जेन्ना आमी जेजूक लागीं येता, आमचें जिवीत पळोवन हेरांक जेजूची थोडी तरी वळख मेळटा. मागीर आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या करण्यांतल्यान तांकां जेजूची वळख मेळटा. आनी हें आमचें मिसांव. तर ज्या मिसावांक जेजून आमकां विचून काडल्यात, तें मिसांव आमी बरे भशेन फुडें व्हरूंक ताचो आदार मागुया.